म्हज्या भयणी भावांनो, आयज आमचे मुखार विशय दवरला जिवीत नवसर सुम्याची वाट तयार कर. बाबा आमच्या सुरवणीच्या इतिहासान उदी करून मनीसकुळाच्या इतिहासान जायते नांव वळते मनीस आमकां दिसून येता. तांणी आपले जिवीत जेजूच्या वावराक शिवोतमान परगटूंक भेटवयले, पवित्र सभे खातीर भेटवयले. हे वेळार म्हाका आगोस्तीन हाचो उगडास येता. आगोस्तिनाचें जिवीत म्हणल्यार तो ल्हानूच आसतना ताका पवित्र सभेन भितर काडलेलो, पूण जेन्ना तोंडाटो कसो जिवीत सारतना जियेतना जायत्या वायटांक तो सांपडटा. वायट इश्टांचो सांगात, तोरे मस्तीपणां आनी भाशेन बाबा तो आपलें जिवीत सारतालो. आनी ताची आवय जायती दुखाबरीत आपलो पूत तोंडाशीपणां करता, मस्तेपणां करता आनी ती दिसान रात आपल्या पुता पासून मागीत आसता. तेच बरोबर भाग्यवंत भाग्यवंत आगोस्तिनाक जायतो मार्गदर्शन दितालो, देवाचें उतर परगडटालो. तरी पूण भाग्यवंत आगोस्तीन आपल्या मस्तेपणान आसलो. कांय तेंपान भाग्यवंत आगोस्तीन आपलें जिवीत बदलता. संवसारी वस्तू, संवसारी कसपायो, वणावण्यो कोरी खुशालकाय दिना हें ताका तावें जाता आनी आपलें वायट जिवीत सोडटा. पवित्र सभेन भितर सरता, आपलें जिवीत देवाक भेटयता. बाबा तो पवित्र सभेचो एक इतिहासकार, जस्ट हिस्टोरियन जाता आनी आपल्या पुस्तकांत तो म्हणटा, Our hearts are restless, Lord, until they rest in you. आमची काळजां तुका रचल्यात सायबा, तुज्या शिवाय आमच्या काळजांक तार ना. बाबा हे भाशेन समाजान आमी पळयता जायते मनीस आसात नांव आसते, तांकां आज पवित्र सभा मान दिता. तांणी आपलें वायट जिवीत सोडून दिलें आनी पवित्र सभे खातीर, क्रिस्ता खातीर देवाचें उतर परगटूंक आपलें जिवीत भेटयलें. आनी आयचो भाग्यवंत कुर्साचो जुवांव ताणें आपलें जिवीत मागणे उपास धोणवण करून जायते सोसून आपलें जिवीत भेटयलें क्रिस्ता खातीर. बाबा आज आमच्या समाजान आमी दोतोर मारल्यार समाज आनी आमी कशे परी जियेता, आमचें जिवीत कसलें जालां. आमी क्रिस्ताची बावतिस्मा दिशीन आमकां क्रिस्तान न्हेसयल्यात आनी अशें पसत बाबा आमी क्रिस्ताची जावंक आमचे प्रयत्न जावंक जाय. आमी त्याच जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक जाय. पूण अशें घडटा काय? बाबा आमचे भितरलीं जायतीं जाणां फकत नांवाची क्रिस्तांवां, फकत आयताराची क्रिस्तांवां, पूण हेर दिसांनी बाबा म्हज्या जिवितान, म्हज्या खासगी जिवितान, वावराच्या जाग्यार, शिंकपाच्या जाग्यार हांव भोंवता खेळटा, तुवें क्रिस्ताक हांव गोवाय दिता. आज समाज बाबा तरेच्या वायटान रेवडलेलो आसा. भ्रश्टाचार, फटींगपण, दादागिरी आनी आमी क्रिस्तांव पासून तातूंत जायती मिसळ जाल्ली आसा. क्रिस्ताक गोवाय दिवचे बदलेक आमी संवसारी वस्तू, ग्रेसकाय, दुडवां फाटल्यान फटींगपणां जियेता. असले परिस्थितीन बाबा आज आमकां गरज आमी आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आयचे 5 पागिरीत आमकां उगडास करता.
पयल्या वाचपान एलिजाची आमी खबर आयकल्या. एलिजा देवान वेचून काडलेलो प्रवादी भियेता, पूण देव ताका सांगता भियों नाका, तुज्या असक्तायेन तुज्या दोळडीरपणान हांव तुजें बळ जातलो. म्हणटच तूं भियेव नाका, हांव तुज्या सांगात आसतलो. तूं कितें करतलो, कितें उलयतलो तें म्हजे उद्देशी तूं करतलो, म्हणटच भिये नाका. आनी शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजू आपल्या शिसांक घेवन दोंगरा वयल्यान देंवतालो. ताबोर दोंगरा जेन्ना ताचें रुपांतर जालें आपल्या शिसां बरोबर तो देंवतालो. आनी शिसांनी एलिजाक मोइजेसाक पळयलें तेन्ना म्हणटाले एलिजा येवचो आसा, देवान मागलेल्याची वाट तयार करूंक तो येवचो आसा. पूण जेजू तांकां सांगता एलिजा येयलो. आनी उपरांत तो तांकां भाग्योन जोन बाप्तिस्ताची खबर सांगता. जाणें जेजूची वाट तयार केली. एलिजा सोबे, प्रवाद्या सोबे, जोन बाप्तिस्ता सोबे लोकार तेच भाशेन वागले. तांकां आयकोचे बदलेक तांकां नाकारले, तांकां जिवेश मारले आनी म्हाकाय ते मारतले. जेजू तांकां सांगता बाबा भयणीनो, आज कितलीं जाणां आमी क्रिस्ताक आपणावंक प्रयत्न करता. आयची देवाच्या उतरांतल्यान आमकां एक संदेश मेळटा. आमी भाव भयणीनो आमचें जिवीत बदललेलें जाल्यार भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवंक सांगता ते भाशेन आमकां उलो मारता. तो म्हणटा ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमकां मोनाची नोंदणी केल्या तशीच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशी देवाची खुशी कोण ती कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सुपून तें तुमकां वळखून तें तुमी वळखूंक पावतल्यो. भाव भयणीनो, आमकां बावतिजमा दिशा म्हणटालो ते भाशेन देवान क्रिस्तान दिसयल्यान. म्हणटच भाव भयणीनो, आमचें जिवीत जावंक जाय क्रिस्ता सारकें. क्रिस्तांव म्हणजे दुसरो क्रिस्त, आलते क्रिस्तूस. आमी क्रिस्ता भाशेन जावंक जाय ह्या संवसारांत. पूण भाव भयणीनो, आमी असक्ताय सांपडटा तेन्ना देव आमकां साक्रामेंता उद्देशी आपलें बळ कृपा दिता. आमी ती नव्यान जी कृपा देवान आमकां दिल्ली आमच्या बावतिजमा दिसा ती नोसणूक अदीक बरी क्रिस्तांवां जावं, अदीक जेजूक परगडणार जावं जाल्यार भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी ह्या साक्रामेंताचो मोग करता, कितलीं जाणां आमी मिसाची भेटीचो मोग करता. जंय देव आपल्या उतरांतल्यान आपल्या पुताच्या जेवणांतल्यान आमकां जेजू सारकें जावंक आपयता. कितलीं आमी जेजूक साक्षी दिवंक वावरता. तर भाव भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दाखोवणेन आमी वांटो घेता तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीसान आपल्या जिवितान कितें केलें जाय. ताणें नामना पदवी मेळोवन घेवपाची आशा सोडून दिली. भाग्यवंत इनास लॉयलाच्या उतरा प्रमाणे कित्याक उपकारोत मनशान सगळो संवसार जोडी जाल्यार पूण आपलो ओतमो इबाडी जाल्यार ही उतरां भाव भयणीनो ताका जाली एक स्फूर्ती. आपलें जिवीत सोडूंक सगळे जे संवसारांत तो आपणावंक सोदतालो तें सोडून दिवन क्रिस्ताक परगटणार जावं. भाव भयणीनो, आमकांय देव आमचें जिवीत क्रिस्ताक परगटलें जावंक आपयता जाल्यार आमी कितें करतल्यो. हाचो भाग्यवंत आमकां उगडास करता खुर्साचो जुवांव. ताणें खुर्साक आपणायलो. एक भाशेन सगळे त्या खोस दुमावणी धमकावणी सगळे ताणें आपणायले. कित्याक तो जाण आसलो जेजूची उतरां ताणें आपल्या जिवितान मानून घेतली. तुमी म्हजो पाटलाव करूंक सोदता, जण एकल्यान तुमचो कुरीस घेवन म्हज्या पाटलेन येचो. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान कुरीस म्हणल्यार आमचे दिसा दीस पडटे खोस आडकोडी
आमी ते घेवन क्रिस्ता फाटल्यान वचून हांव तांचे आड झुजून हांव ते मेरेन बाब भयणीरो आमकां शांती समाधान खुशालकाय मेळची ना आनी ह्याच पासून बाब भयणीरो आमी क्रिस्ताक एकवटलेली जावंक गरज आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां अवगडास करता आमी क्रिस्ताचेर पात येवंक तर बाब भयणीरो येता तें वरस किरीत जुबली वर्स होली इयर आमचो पाप साहेब फ्रांसीस किरीत आमकां उगडास करता आमी देवाचेर पात येवन जिवन देवाचेर भरवंस धरूंक आनी आपल्या किरीत बुल ऑफ इंडिक्शन तातूंत तो आमकां किरीत उगडास करता होप डज नॉट डिसअपॉयंट रोमकारान बरोवन तो किरीत 5 वडीन आमकां उगडास करता देवाताय आमचो आसा भरवंसो तर बाब भयणीरो आमी हे रेलिकेचे दाखणे सुम्यार आमकां देव सोण एकल्याक आपयता आमी नोसणी करूं समाधान बाब भयणीरो जाय ती बदलप आमकां जाय नवी नवी न्हेसणां आमकां जाय नवे तरेन आमी जिवंक सोदता पोन्नी गोरां म्हणून नवी भाशेन जिवंक सोदता पूण आमच्या जिवितान बाब भयणीरो नोसणीची आमकां गरज न्हय काय आनी नोसणी करूंक बाब भयणीरो देवच आमकां बळ दिता देवाच्या बळाचेर आनी ताचे कृपेचेर आमी पातयेवंक जाय आनी देव आमकां साणिना कसलेय वसक्तायेन कसलेच परिस्थितीन देव आमकां बळ दिता आमकां मात बाब भयणीरो खुशी आसूंक जाय जे भाशेन जेजू शिसांक सांगतालो हांव आयलो ह्या संवसारान देवाची खुशी करून आनी देवाचो ताळो शिसांक दोंगरा वयल्यान देंवताना असो आयकूंक गेलो हो म्हजो अपुर्बायचो पूत ताचें तुमी आयकात बाब भयणीरो भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान कुर्साच्या जोनार तांणी हो देवाचो ताळो आयकलो आनी देवाचेर पात येवन देवाच्या कृपेचेर पात येवन ते फुडें गेले जेजूक परगडूंक जेजूक साक्षी दिवंक आमकांय बाब भयणीरो जोण एकल्याक देव आपयता आमच्या असक्तांचेर नदर मारूंक न्हय पूण ह्या असक्ताय देवाचें बळ घेवंक देवाची कृपा घेवंक फुडें वचून आमचें जिवीत नवसरून बाब भयणीरो आमी जेजूक परगटूंक आयचो सेवादोन कितें आमकां उगडास करता तर बाब भयणीरो भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची देख घेवन कुर्साचो जुवांव ताची देख घेवन आमी क्रिस्ताची मोडकून घेवन क्रिस्ताक आमच्या जिवितान आनी अदी करून नवसोलेल्या जिविता उद्देशी परगडूंक हे आमी साचे बेडीन आमकां जोड एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया